त्यानंतर अम्मान कसं केलं ना तो ना अम्मा कसं केलं तू आजी ओ हो लापसी आणि चणा डाळ म्हणारे आमगेला गॉड खिचडी केला तो कसला लायक पूर म्हणत तसं अम्मान पोळ काढलं के गाईस ये खिचडी असतो इतलं टेस्टी झालं ना एक नंबर गोळ्या पीठ गोळ्याला पासून की विंगड टेस्टी झाला त्या सुपर झाला. व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि परत की गुड मॉर्निंग घंटे जल्ले 9 जस्ट तुटयला काल रात्री न्हिदता तांकां वेळ जाल्लो अड्डेस कितले की जल्ले काल लायक दर्शन जाल्लें देवस्थानांत आनी हा रात्र पुजे मेळ्ळी म्हाका हांव लेखली की रात्र पुजे जाल्ले तर हांव जेन्ना एंट्री केला म्हाका दिसता त्या टायमारच न्हू पालखी जाव न्हू वसंत उत्सव देवाकच न्हू हाण दवरलेलें दिसता भायरी हांव लेखलें की रात्र पूज जाली बट मागीर देवाक भितर व्हरतना ताजी मागीर म्हाका कळ्ळें अरे रात्र पुजा बाकी आसा लायक जालें म्हाका एक रात्र पुजाक मेळ्ळी म्हाका पळोवच्याक आनी चंदुकोर न्हू म्हळ्यार कालचे दर्शन आनी प्रसाद मेळ जाला. आतां ब्रेकफास्टा रेडी करता तोगू वता आज ही कसलें ना आतां तोगू वचून आसता पोळ्या पीठ हाडटा आमगेल रेडीमेड पोळ्या पीठ त्या फ्रेश येता सकाळीं ताजे खातीर हांव वतस हाडच्या खातीर हांव पोळ्या पीठ हाडलें आनी दूद हाडलें दूद करता च्या करता पोळ गाणा आप्पो करता चटणी करता नारळा वाण आशिल्लें न्हय तें आतां चटणी करची ताजे गायस हांव आतां चटणी खातीर रेडी करता आज एक ग्रीन चटणी करता म्हळ्यार प्रिय मित्र तेन्ना भितर आशिल्लो आनी ते आसना वायट जाता आशिल्लो मागीर कुसता ताजे खातीर हांव लेगलें की आसना कसान वायट जाला कांड उडयत बाकीचे पुरो घालता मागीर पळोवया. चलो हांगा आतां पीठ कांड दवरला हांकां मीठ घालचें आसा आतां फटाफट चटणी करता त्यावेळी ग्रीन चटणी आमगेल स्पेशल चटणी चावे रेडी जाला ही आज ही सुपर अप्पो आनी चटणी पिठान तो मीठ आनी पुरो घालला आनी हांगा पळोवया चटणी एक नंबर सॉलिड कॉम्बिनेशन अप्पो अँड चटणी ना सुपर कॉम्बिनेशन क्या बात आहे. आणि आम्ही चावे रेडी हांगा आप्प्या काल दवरल्या सकाळची ब्रेकफास्ट हेवी असल्यार दिवस लायक होता ना प्रॉपर आमकां ब्रेकफास्ट मेळ्ळी जाल्यार कसन की विंगड फील जाता मागीर ते ओवर इटींग जशी जाता आसता ताजे खातीर आमकां साऊथ इंडियन ब्रेकफास्ट बेस्ट न्हय लायक पोळ इडली मागीर ह्या पुरो आमगेलो आप्पो कसनय काड येता न्हय हा इडली पिठांचे तर कसनय वेरिएशन काड येता मस्त पुरो वेरिएशन दिता. आज हांव आप्पो करता सर तेल लायता सर हे ब्रश निमित्त मस्त काम येता हांगा आतां कायल होऊन जाल्यार एक करून आतां आप्पो काडया. एक नंबर सुपर हांव हांगा पळयता आसा हें आप्प्या पीठ करता ती आनी ताजी कलर कशी येता तें तशी ना हांगा पळया हे पुरो वायट आसा म्हाका दिसता आमगेले आप्प्याचे विंगड कलर आसता तेला कोण ब्राउनिश गोल्डन ब्रावन जाता न्हय सॉलिड हवं क्रिस्पी जाता बट हें ना तशी कसलो गत ना फस्ट अटेम्प्ट ताजे खातीर की इडलीचे पीठ न्हय इडली आनी पोळ्याचें पीठ ताजे खातीर की आप्प्याचें पीठ आमगेले विंगड आसता न्हय. गायस आप्पो रेडी आप्पो आनी चटणी चलो अम्मा दिता तशें मागे सेकंड काडला बट हांगा देखून हें चिक्के बेटर असं थोडें काम करता आशिल्लो आतां जस्ट मावशी येवन चमकेली ती एक आरामशेर लेट जाल्या तिगे निमित्त हांव कसं करच्या जायनी हांगा म्हाका तर ती आतां येवन चमकेली आतां हांव रांदपा रेडी करता आसा आतां कांय ना सिंपल बटाटा भाजी आनी चपाती करता ती हांगा आतां घंटी जाल्यार पावून दोनी आनी म्हाका आतां 4 o'clock वच्चें आसा क्लासाक भाजी पंडपुरा घालया चपाती करया आनी आईची आमगेल्या सिंपल जेवणा जेवपाचो तर हांगा अम्मान आसना बटाटा आनी चॉप केला आनी हांव मिरसांग आनी करबेव पुरा फंड घालता फटाफट आनी जीर घालता सुपर आमगेल फेवरेट भाजी करतास बटाट्याची. तर गायस हांगा बटाट घाला लायक कोण आतां फ्राय करया का सुपर एक नंबर मेगा फेवरेट भाजी ऑल टायम फेवरेट चपाती आनी हें आसल्यार न्हय बेस्ट कॉम्बिनेशन एक नंबर जिरा आलू फ्राय आतां लायक कोणाक मिक्स करता अम्मा चपाती लाटीत आसा हांव फटाफट एक चपाती भाजयता आनी एक लायक मिक्स करून मागीर आतां सांगता गायस म्हाका कशी टायम मेळटा ना तशी हांव रांदप करता आसा म्हाका मजा येता करच्या खातीर हां कसन सिंपल आसल्यार हांव फटाफट करता कसन कॉम्प्लिकेट आसता हांव लायक ते यार ह्या कसला कॉम्प्लिकेट आसा कसन सिंपल जेवण आसा. तर गायस हांगा पळया बटाटा भाजी रेडी आनी चपाती रेडी सुपर चलो हांव आतां जेवता सर. Later that same evening. जस्ट हांव घर कडेन पुरो सामान घेवचें आशिल्लें
आता घरकडच्या अम्मा आता फोन करतो चावी विसरलो वरच्या कधी आता बेल मारता आणि अम्मा सांगता आयला फोन करता ती कारण आज ती कोण आयल करून ती मागीर आलोचना करता जस्ट येताना हांव पुरो हे ड्रेनेज साचस न्हू हें हाडलेलें म्हळ्यार ते आमगेर वॉश बेसीन आसा न्हू सिंक चिक्केत ते म्हळ्यार उदक आसा न्हू ते भरता ताजे खातीर ते फ्लो खातीर हांव आतां हें ड्रेनेज हाडलेलें आनी आमगेर पेस्ट सरलेलें आनी ताजी मागीर येताना येताना अम्मान कसन की केलां आतां कोता अम्मा कसन केलं तूं हाजी लापशी आनी चण्या दाळ घालून खिचडी केलें हें कसन खिचडी खिचडी पोळो खंयची पोळो तो तुगेलो पोळ्यान पीठ अशें सगळें तें हां आनी पोळ काडलो तें थोडे वर लागले तांतूं तूं गेलो आनी मेगळ कसन जातलें तितलें केलें ताका ते गोवन पीठ घालें गोवा पीठ हे गोवा पीठ कोण घालता असं तें केलें हांगा रुलां हाडला तो गोवा पीठ कोण घालता घालना ती रूल लावना आशिल्लो तर बायबींगेर कसं ना तें गेलें फ्लाय जाला तशें कसं ना पडे फ्लाय जाला खिचडी उडकोवचें लाय जाला ते चपाती पण जावेत ना अच्छा. खिचडी पोळो ओके कसन की खिचडी केला ती ना आता पळोवया ती लापसीची खिचडी घे कसन खिचडी कोत ना चणा दाळ घालून ओ हो आहा हा 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 लापसी आणि चणा डाळ म्हळ्यार ही आमगेल्या गोड खिचडी केला हवे तू आहा हा 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 वा एक नंबर सॉलिड हा सोयी गोड शिरशिरें न्हू मागीर हें घालें तूप घालें अच्छा आनी येळू पीठ करून घालो म्हळ्यार ती खिचडी आमकां गोड खिचडी म्हणजे केला तू खिचडी पोळो अच्छा अरे एक नंबर मेगेल दिवस जेल्लो हांगा चित्र सॉलिड क्या बात है हांग पळया सॉलिड आशिल्ले एक नंबर अरे तू एक काम करीत आशिल्ले तातूंत तूं केळ आशिल्ले तेवें घालीत आशिल्ले आतां घालचे नाका आतां सोडी ते नाका नाका हांव आतां जेवता गाईस ना असो आतां तें नाका आतां केळ मागीर पळया नाका आतां म्हाका कंट्रोल जायना कसो तसो म्हाका भूक लागली आतां तो या गाईस कसन सुपर एक नंबर खिचडी म्हाका असं लायक पूर म्हणत तसं हा 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 हे खिचडी अस न्हू पानपळा हॉटेल मजा येता खावच्याक है ना सॉलिड एक नंबर मेगे फेवरेट खिचडी अशी बसून खावेत हांव हें एक नंबर चलो गाईस हा एक नंबर चलो आतां हांव लायक करून खाता असो आनी म्हाका कंट्रोल जायना हांग पळया अम्मान पोळ काडलो गे हे कसं की नांचन पोळ काडला चलो ठीक आसा कसेने काडला म्हाका खावका आतां म्हाका जेवपाची सुपर हांव आतां जेवता असो हे पोळ लायक करून जितलो पोळ आसा ते मेगेल खातीर वे हां चलो मेगेल खातीरची हांव खाता आतां चलो आईचे डिनर एक नंबर है ना फुल कोंकणी स्पेशल खिचडी वाव सुपर एक नंबर जाय लायक करून तूप आनी घाललो सुपर चलो हांव आतां जेवता एन्जॉय करता पोळे आनी खिचडी प्लेटा घालला आतां हांव एन्जॉय करता खिचडी पोळो गाईस हे खिचडी आसा न्हू इतलो टेस्टी जाल्लो न्हू एक नंबर तो वापस हांव घेवचें आयलो आनी तो पोळो बद्दूच ते गोंया पीठ घालून कसं की विंगडो टेस्ट जालो ते सुपर जालो हांव तुमकां दाखोवच्याकय जायना म्हळ्यार टेस्ट करनी आसली हांव खावन जालें कंट्रोल जायनासलें करून बट हे खिचडी सुपर जाला आतां वापस घेवचें आयला बस जाल्यार बाकीचें थोडें दवरता फाल्यां खावया थोडे जेवणा मागीर खावेत न्हय हांव न्हय ब्लॉग एंड करचें विसरलो ते खिचडी इतली टेस्टी आशिल्ली न्हय की हांव तेंची न्ही जाली आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गाईज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बॅक एंड टेक केअर